एवरीवन कशें आहाय तुमी आयज तूं मुगे सारकी एक ब्रॉड स्मायल दिसती पडटासतली मुगे तोंडाचेर एंड गॅस वॉट इतू दिसा हांव न्हू रावलोलें तशें मुगे हो प्लॅन चलतालो फर्स्टासान एक्झॅक्टली फर्स्टासान आनी मुगे आतां हिंगा चलता पॅकींग सो पॅकींग डन ऑलमोस्ट डन एंड गॅस वेर आय एम गोईंग हांव वयता मुगेली फेवरेट प्लेसीची आतां तें म्हणल्यार गोवा हे दिसान मुगे एक्चुली हांव एक्चुली वयता कोणागेल्या मिसा लागून तें मुगे डॅडीगे म्हणजे म्हाका सुद्दां डॅडीगे सेकेंड कजन कोण तरी तें तिथीन आनी तें न्हू म्हाका तें भायर पडलें न्हू ताका 3 वर्सांनी आनी तेगे न्हू 3 वर्सां मीस आहा हे म्हयन्या 11th ऑफ एप्रील आनी म्हाका तेगे मोन ना वचोन मेळना कित्याक तेजो न्हू बाब ल्हान आसलेलो आनी सटकून भायर सरोन मेळना न्हू मोन ना वचपा तेगे नेक्स्ट इयर रोखडें जालोलें मरोन आनी हे पाट तेगेलें लास्ट 3 इयर्सांचें मीस सो मुगे तो डॅडीगे भाव आहा न्हू म्हारे नांकल तो तेगे मीस करता सगळे तयारी तेगे मिसाची ते आनी न्हू कितू दीस जाले एक्चुली न्हू म्हाका 1st ऑफ एप्रील न्हू ओय 1st ऑफ एप्रील आनी आतां ही मुगे टिकेट काडली न्हू सामकी लास्ट मिनीट 1st ऑफ एप्रील हांव चिंता बसून की म्हाका कसो मेळ्ळो जाल्यार बरें जावपाचें आनी म्हाका सडनली रियलायज जालें की एल्कना आतां हॉलिडे करतली म्हूण 6 स्टार्सान नाजाल्यार म्हाका पयलीं अशें करून म्हाका उड आसनासलो म्हणजे ताका हॉलिडेज पडटली न्हू आनी न्हू हांव कितलें चिंतिता म्हाका वचो मेळ्ळ्यार बरें दिसपाचें मातशें वचो मेळ्ळो जाल्यार चिंतिता आनी त्या दिसा न्हू हांव बेश्टें शिवणकान आनी भयणीक बसलो आसलोली 1st ऑफ एप्रील ट्यूजडे आनी हांव म्हणटालें ताका म्हाका वचो मेळ्ळो जाल्यार बरें जावपाचें आतां टिकेट मेळपा ना म्हणून हांव चिंतलें कित्याक टिकेट्स आर व्हेरी डिफिकल्ट आतां आयकिलां हालीं 2 म्हयने पयलीं टिकेट बूक करूंक पडटाय म्हणून ताका लागून चुली रश आसता वचपाक गोंयां आनी टिकेट्स आर नॉट अवेलेबल समटायम्स यू डोंट गेट इट मोस्टली यू डोंट गेट इट सद्दां ते टिकेट वेटिंगाचे आसताय मागीर हांवें ताका न्हू बेश्टें म्हणलें म्हगे टिकेट मातशें चॅक कर गो म्हणलें हांव चिंतालें तेगे मीस 11th हांव चिंता न्हू हांव 10th येतोलें आनी 11th रातिको परतून बायसोन हांव येतो म्हूण चिंतलो हांवें टिकेट मेळ्ळी जाल्यार एल्कना हिंगा दोन येतो म्हूण मामी आनी डॅडी दुखले आनी मागीर म्हाका उड आसलो एक हॉलिडेज जाताय हे पयल्या बरो न्हू आनी तो गोंय म्हणल्यार न्हू सामको एक्सायटेड एल्कन सामको एक्सायटेड गोंया मागीर हांवें म्हणलें चल तूं चॅक कर मेळटा जाल्यार ताका हांवें बेश्टें चोयलें पयलीं येवपा मेळपा जाय न्हू ताका लागून हांवें म्हणलें तूं चॅक कर गो कित्याक म्हाका न्हू ते नेक्स्ट विकासान न्हू म्हणजे चड दीस म्हाका रावूंक मेळना कित्याक म्हणजे जायतें कंप्लीट करपा आहा इस्टराचें आनी मागीर लोक वेनसडेसान येवपा सोदनाय थर्सडेसान मागीर होली वीक न्हू ताका लागून येवपा सोदनाय तर हांव चिंतालें आय वॉज इन 2 मायंड्स हांव कितें करूं काय म्हूण म्हणजे हांव वयचें नाका मागीर हांवें बेश्टें म्हज्या भयणी सांगिल्लें प्लीज तूं म्हणल्यार चॅक कर मेळटा जाल्यार म्हाका वचपा येवपा टिकेट अवेलेबल आहाय येवपा म्हाका मेळ्ळी 12th सो वचपा चॅक करून गेलें न्हू मुगे वचपा म्हाका मेळोना वेटींग आहलोली 83 वेटींग आहलोली 9thचेर आनी 10thची टिकेट आहलो न्हू ती 123 कितें तरी म्हाका स्वता आहलो म्हूण मागीर हांवें चिंतिलें घोडे ती जायची ना जावपा ना म्हाका सारकी शुवर नाहलोली हांवें म्हणल्यार 9th मुगे टिकेट बूक करून दवर जालें नाजाल्यार ना आनी येवपाची हांवें सेम डे बूक केली आनी वचपाची मुगे हांवें एल्कनागे बूक केली आनी न्हू हांवें मुगे कामां मातशें स्पीड दवरली ह्या दिसांनी कित्याक 4 दीस म्हणल्यार मुगे काम उत्तो म्हूण हांवें स्पीड दवरली ताका लागून हांव हितू फास्ट करतालें आनी म्हाका विडियो करपाक टायम आसना ह्या दिसांनी सो फायनली आतां मुगेलें हितूलें हार्डवर्क केलो न्हू हांवें तें मुगे जालें आनी आय एम वेरी हॅप्पी दॅट माय टिकेट इज कन्फर्म फायनली आनी आतां हांवें कितें केलें म्हाका सकाळीं भयणी मॅसेज घायली की टिकेट ऑलरेडी कन्फर्म जालें म्हणून आनी आय वॉज जस्ट एक्सायटेड आनी हांव गोंय येवपा एक्सायटेड आसा कित्याक खंय आसना आनी म्हाका वचोन जाय आनी इतू दीस न्हू मामीकूय सांगूं ना टिकेट हांवें बूक केली म्हूण हांवें म्हणल्यार चल बूक जाली न्हू जाल्यार मामीकूय सरप्रायज मेळटा म्हूण सो एक दिसान हांव थंय सद्दां फोन करता पूण न्हू म्हाका चिंतून उलोवपा पडटालें हांव कित्याक म्हणटो काय म्हूण म्हणजे येवपा कितें प्लॅन आहा आनी एल्कना हांवें हालीं म्हणलोलें आमी टिकेट जालें जाल्यार वयचें म्हूण तो सद्या दिसान मामी सांगता
आम कमींग टू गोवा आम कमींग टू. पूण मामेगे न्हू चिंतीत ना तो कित्याक तो तेगे मोती ना तें आम आतांतली म्हूण कित्याक ते खबर आहा आमी मेया येवपा हाय म्हूण ते सांगला हें आफ्टर 10th आमी येतली म्हूण. सो तेय दिसना आतां ती खबर करता म्हूण आनी ती ताका सांगता बेगीन यो बाबा म्हूण ती सांगता ताका. आनी आयज सारको हॅप्पी हांव एटलिस्ट जालें. आनी म्हाकाय मातशें ब्रेक जाय आसलेलो शिंवपा सान कित्याक हें दिसांनी सामकें कंटिन्युअसली हांव सोद्दां 11 o'clock 11:30 हांव शिंवतालें म्हणजे करतालें कंप्लीट. सो आयज देखून हांव एक ड्रेस शिंवन काडला कोणागे ट्रायल घेयला सकाळीं. आनी आतां टायम जाला 4:30 आज जालें 4:30 आनी फायनली मुगेलें पॅकींग स्टार्ट जालें. थोडेशें उरलो हां सुबेज एक्चुली पॅक येना मुगेलें हाली 3 दिसांचे हाली मिसा घालपा व्हरपाचें आमगे थंय सगलो रोप आसता कबडांक. सो कोणूय वयताय न्हू आमी तिगांयचे मोत कोणूय गेली न्हू आमगे सगल्यांगे रोप एकमुका घालपाचो घरा घालपाचो. आनी हाली मिसा घालपाचो आनी हेल्कनागे थोडोसो रोप हांव नको म्हाका आतां खबर ना. लास्ट टायम हांवें दवरलो जाल्यार खबर ना तेगे पासून आसतलें कितें पूण आमगे घरा कडेन मातशें न्हू एडसान काम चलता. दाखयता तुमकां पावल म्हणटरी गोंयां. आनी म्हाका मामीगे रिएक्शन चोवपा जाय आतां तेगे सडन रिएक्शन कितें जाता तें म्हाका खबर ना चोयन आमकां. मुगे एक्चुली न्हू थोडे फ्रेंडां खबर आहा सिना खबर आहा हांवें म्हणलो ताका चोया गो म्हूण जाल जाल्यार येवपा म्हूण. सो मुगे थोडेशें हिंग व्हरपा आहलोलें थोडे मुगे कर्टन्स व्हरपा आहलोलें गोंयां आमी घेयल्ले ते हांवें पॅक केलाय. आनी मुगे रोप हांवें एक सुटकेस केल्या आनी थोडें एक बेश्टें फाटल्यान एक बॅग लावपाचें बेश्टें आनी थोडेशें उरलें मुगेलें घालपाचें. सो आतां हांव तुमकां ते मुगे ते आंटी खबर सांगता हांव कोणागे मिसा वयता तेची खबर सांगता थोडेशें. ती न्हू मुगे डॅडिकेलें सेकेंड कजन म्हाका दिसता आमगे थिंगाची आवरोल तितून आमी ताका आवरोल तितून म्हणटाय. आनी ते न्हू इतुलें म्हाका सामकें जीव घालतालें न्हू सामकें जीव घालतालें. ते मुगे हिंगा बॉम्बे नेबर हिंग बॉम्बे नेबर ते सामकें सदां बॉम्बे येयलोले पाटी न्हू ते येतालें म्हजे बोगलेक म्हाका कितू येपार हाडटालें न्हू आवय बापरे. हांव ताका सदां म्हणटालें तितून तूं कित्याक घेवन येता हितू जोडेलें. आमी वर्सा 2-3 पाट येताय गोंया केन्ना केन्ना 2 पाट चडशीं येताय म्हणलें. पूण तें आयकनाहलोलें आपणागे तें घेवन येतालें कितुलें येपार सोलां आनी सगलीं न्हू आमकां कितें अशें करून गरजें आहा न्हू तितलें तें. आनी म्हाका आनी न्हू आनी एक माकूड आहा तें न्हू आमगे बड्डेया आमकां कार्ड दितालें म्हाका आनी विल्बराक. कित्याक आमगे दोगांयले बड्डे सेम मंथ आनी ते ऑक्टोबरान समज येयलें न्हू आनी लेट देखून येयलें केन्ना बेगीन येयलें न्हू तें कार्ड इन एडवान्स जोवन वयतालें हिंगा आमकां दीन वयतालें एक सन इन लॉ म्हूण आनी एक डॉटर म्हूण. सो तीं दोनी म्हाका दिसता कार्ड म्हाका आहाय म्हूण ती कार्ड आजून पासून चोवपा जाय थिंगा हांवें दवरलोली तेका एक्चुली सामान बरे भाशेन. आनी तें म्हाका इतुलें येपार हाडटालें गोंयसान बापरे भिंडा सोलां बियो आनी कितें आनी हिंगा न्हू बॉम्बे सान म्हाका ते पोक हाडटाले विल्बरा ताका लायक ताका खबर आहा विल्बरा पोक सामकें लायक म्हूण. आनी ते सद्दां ताका तेंगे सान सकयल न्हू निकोलागे सान सो ते न्हू हिंगसानूय विल्बरा पोक हाडटालें आनी कितें आवय बापरे इतुलें येपार. आनी जायनासतलो तेको पडाको जायनाहलोलें आनी ते इतलें जोडे उबान हाडटालें. कुली कोत्ता म्हाका दिसता तें कुली बीन कोत्ता आसतो म्हूण स्टेशनार सान. पूण इतुलें जीव घाता न्हू आनी ताका लागून न्हू म्हाका आतां कितें दिसतालें म्हाका दिसतालें म्हाका पयलीं दिसतालें म्हणजे हांवें वचपा जाय आसलें. मागीर फस्टार न्हू हांव शिंवता आसतना मुगे इतू मोती येयलें सामकें की हांव म्हाका खरें वचों जाय आसलो म्हूण म्हाका तें दिसलें. आनी केन्ना म्हणटाय न्हू आपणागे मोती येता तेन्ना करूं जाय म्हणून हांव आतां शिकोलां हें करपाक. आय लिसन टू माय हार्ट नाव हांव आतां शिकोलां मुगे आयकपाक. हेजे पयलीं म्हाका कळनाहलोलें आय यूज्ड टू नॉट लिसन. आतां म्हाका दिसता की रियलायज जाता हांव यू हॅव टू लिसन टू युअर हार्ट आनी कोणा आयको शिकी पडना आनी कांय आयको शिकी पडना. सो मुगे मोती जालें की एटलिस्ट एक दीस एटलिस्ट तेगे मीस आयकोना येतो म्हूण. पूण लकिली म्हाका आनी 2 दीस मेळटाय म्हणजे हांव 9थार पावतलें मुगे 5:10 ट्रेन आमगेली अर्ली मॉर्निंग फाल्यां म्हणजे आयज डेट 8 एप्रील आनी 9th मॉर्निंग 5:10 मुगे ट्रेन आहा CST सान. पूण हांव दादर सान घेतोलें आमचो दादर सान घेताय.
सो अरावंड 5:15 एश पावतो ती दादर म्हाका दिसता. सो चोया आतां वयता म्हणल्यार 5:15 आनी 10th मेळटा म्हाका आक्कोय 11th मेळटा एंड 12th परतून म्हगे रिटर्न टिकेट आहा. सो 2 दीस मेळटाय म्हाका. चोया कशें करून वयताय तें. हांव हे पाट एक्चुली न्हू कोणा मेळोंक बी वचपाना सो बेस्ट कित्याक म्हाका टायमूय ना आतां 2 दिसांनी मोडलें खंय वचों. एक दिसा म्हाका मारगांव मातशें वचपा जाय. मारगांव काम आहा म्हणजे इम्पॉर्टंट काम आहा तें कोन्न येतलें आनी म्हाका दिसता 10th वचों पडटा न्हू. 11th आतां तेगे मीस आनी तो मुगे डॅडीगे भाव आहा न्हू मारीन अंकलू तेणें तेगे सगलें केलां मिसाचें म्हणजे तो कोत्ता तेगे सगलें मिसाचें आनी कितें आनी तेणें तेगे घराको मागीर जेवण दवरलो आहा. आनी ती मेळटली म्हाका मुगे ती तिनूय गोंय आहा व्हडली ती रोजी आनी ती गोंय आहा ती मेळटू म्हाका गोंय आतां आनी मारीन अंकल मेळटलो आनी चोया कोण कोण येता ती म्हाका सुद्दां कोयसांव तितूनय मेळटो अशें म्हूण कोयसांव सॅली ती तेंगे ती मिसा येयली जाल्यार म्हाका सगळीं मेळटली आतां ही पार्टी. सो हो जातलोसो म्हगेलो ट्रिब्यूट तेका म्हणजे वचोन तेगे मीस आयकोन येवपाचो एक रिमेंब्रन्स असो कित्याक तें न्हू हितून हें कोत्तालें आनी तें बरें जायतें हार्ड वर्कींग तेगे लायफ तेगे हितून डिफिकल्ट सारकें. सो लेट्स डू आवर पॅकींग. झाली म्हणजे सुटकेस रेडी झाली एक सुटकेस आनी एक बॅग कोत्तो धाकटेशें चोया उदका बॉटल बी घालून व्हरपा उदका बॉटल बीन न्हू एक धाकलें बॅग कोत्तोलें उदका बॉटलीक आनी आयज मुगे 2 मशीन भायर आहाय चोय जालें न्हू 2 मशीन भायर एक मुगे भयणीगेलें आनी एक मुगेलें काल हांव कितें स्ट्रेचेबल शिंवता न्हू तें मुगे वचोना जालें मागीर न्हू तें स्ट्रेचेबल म्हणजे वचना जालें मागीर हांवें तेगे मशीन भायर काडलें परतून आतां हांव आतां एलकनाय क्लासी वचपा टायम जाला आयज चुकयना ताका कित्याक 3 दीस मागीर तेगे चुकतलें. सो आतां हांव इल्लीशी चाव कोत्ता आनी मागीर ताका न्हिदलो आहा तो उठयता एलकान न्हिदलो आहा ताका कितू मस्ती कोण कोण अशें मस्ती पड्या कोण कोण न्हिदोंक गेला आयज येयलो वॉटर शिवून घालना एक कोणागे दिवपाचो तो आयज दिवपाचो मुगे रोप कोडो मारपा उरलो आहा केन्ना मॅच जालो आहा घरा ओडू हांव पॅकींग कोत्ता न्हू एलकन आपणागे सुटकेस ओडया म्हूण शाटी लागलो आहा आक्को म्हणटा ओरया आपणागे सुटकेस आतां तेगे सुटकेस हांव कितको व्हरो म्हाका सांग आतां तेगे एक सुटकेस आहा एक्चुली धाकटीशी आहा ताका मामीन आनी डॅडीन न्हू गिफ्ट दिलोली विलबरागे मामीन आनी डॅडीन तो म्हाका म्हणटा आमी ती ओरया म्हूण आतां हांव ताका एलकना सांबाळटलें काय तेगे सुटकेस सांबाळटलें ताका लागून हांव एकू केल्या व्हडली आहा ती आमगेली सगळेलो रोप एकूय हितून जालो 4 दिसां रोप आनी कितलो भयण भाजी कोन्न गेलो आहा आनी आयज आमगे न्हू आयज फीश कटलेट्स केली भयणू केला हितून तेणें सगळे मसालो बीन सगळें रेडी करून दवरलो तेणें कित्याक हांव बिजी जालो तो ड्रेस कंप्लीट करपा लागून हांवें मुगे तो ड्रेस कंप्लीट केलो नाव आय एम हॅप्पी आनी हांव आतां रिलॅक्स सायड वयता पूण ओन्ली फॉर 4 days वन्स आय कम बॅक मंडे म्हाका कशें करून स्टार्ट करूंक पडटलें मंडे एनी हांव मंडे 13th मंडे 14th 15th आनी 16th मंडे सारकें कवर्स करपाचें काम आतां खंयसान येयलें न्हू आतां असो म्हणल्यार बरो एक्सायटमेंट आहा थिंगसान वचपाक म्हणल्यार परतून थिंगसान भायर सरता त्या दिसा वेरी सॅड म्हाका बिजार येता गोंयसान येवपा म्हणल्यार बरें दिसता म्हाका गोंय रावपा टायम स्पेंड